Just imagine. Just imagine. लास्ट 15 दीस थंडी कशी जाल्या कशीच वचना कितें करपाचें बारीक बारीक हें करून पळय. बारीक कितें फेणयेचो अरे अल्टिमेट वखद अल्टिमेट हे अमित शाहचो फोन बी येयल्लो काल कालूच म्हणजे अजून तुमचें चालू आहा तर प्लॅन बरो केल्लो हां फाटल्या आयतारा पण फ्लॉप जालो म्हणून म्हाका चड वायट दिसता की न्ही ज्या पक्षान तुका इतलें दिलें त्याच पक्षाची गेम करप दॅट इज ऑल रायट, दॅट इज पार्ट ऑफ द गेम न्ही. तुमचेर विश्वास दवरूंक जायना अशें म्हणटात कित्याक म्हणटात फाटले रिकॉर्ड्स काड आनी पळय. फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ते प्रेझेंट चीफ कॉन्स्पिरेटर अशें कित्याक म्हणटा तुमकां फाटले रिकॉर्ड्स काड आनी पळय. फाटले रिकॉर्ड काडून ते म्हणजे ओ याद जाली ते रातोरात अशें फक्त तूच करूं शकता एकलोच आमदार फ्रॉग जम्पिंग ही संकल्पना एका उंचेल्या पावड्यार व्हरपी एकटोच तो दिगंबर कामत. म्हणजे दिनेश गुंडूराव म्हणटा की मेन कॉन्स्पिरेटर इज दिगंबर कामत हे खरें तर आसता कितें मेन सूत्रधार कोण हांव आनी दुसरो सूत्रधार कोण मायकल तुमकां कॉन्स्पिरेसीचे पितामहा अशें म्हणटात अशें कॉन्स्पिरेसी करपाक कितलो टायम लागता ते एक दीस पुरो कॉन्स्पिरसी एका दिसान जायना. कॉन्स्पिरसी 24 वरां भितर जायना. कॉन्स्पिरसी 5 वरां 6 भितर जायना. आनी कॉन्स्पिरसी घरा बसून जायना. हें कितें सांगता तुमी CM आसले पळय तेन्ना विजय आपल्या घराच कडेन बसून कॉन्स्पिरेसीज करतालो न्ही अरे घरा भितर जायना जाल्यार मागीर ती खंय जाता कॉन्स्पिरेसी कॉन्स्पिरसी करता जाल्यार यू हॅव टू बी कितेंय आसता जाल्यार यू हॅव टू बी इन द फील्ड न्ही. कॉन्स्पिरेसीचेर तुमचो गाडो अभ्यास पळोवन म्हणजे तुमचो जो एक्सपिरियन्स आहे इतल्या वर्साचो कॉन्स्पिरेसीचेर तुमच्याच पक्षान तुमचेर डिस्क्वॉलिफिकेशन पॅटिशन घातलां हे हसणे का न्ही सर कितें दिसता तुमकां तुमी डिस्क्वॉलिफाय जातले पळया कशें जाता तें. व्हडल्यो व्हडल्यो केशी घोळून पिलो दिगंबर हे डिस्क्वॉलिफिकेशन कितें पॅटिशन तुमी BJPन वतलेच आज नाल्यार फाल्यां अशें अशें. आनी ते देवा मुखार सोपूत बीन घेतली ते कितें तर दिगंबर बाब हे तुमचे कितल्यावे इलेक्शन आतां जालें तें फाटीं 8वें इलेक्शन म्हजें 8वें इलेक्शन म्हाका कंटिन्युअस निवडून येता. तुमी 8 फावटी आमदार न्ही आनी आजून मडगांवचो बस स्टँड जायना हो प्रश्न सुटावो जालो जाल्यार मागीर इलेक्शन मॅनिफेस्टोन घालतलो कितें तें बी पण कामां करूं नाका दिगंबराची 4,500 ते 5,000 मतां इंटॅक्ट आसतात. असं एक सेक्शन मडगांव शहरात आसा. तुमी रिटायर्ड हर्ड म्हटलें म्हणजे स्वता हां तुमी आमकां क्रिकेटीचो बी संदर्भ बी दिलो हॅव यू एवर फेस्ड अ सीझन बॉल आय हॅव फेस्ड इट. ओके सो सीझन बॉल कसो येता आंगार सडनली वॉट वॉज युअर इनिशियल एक्सप्रेशन वेन यू फेस द बाउन्सर म्हणजे आय वॉज स्टर्न्ड अँड हर्ट ऑल्सो. जातलेंच न्ही बाउन्सराचेर तूं जर हूक शॉट मारपाक सोदता जाल्यार मिस जालो जाल्यार तोंडारूच बसपाचो न्हू व्हडले व्हडले प्लेयर हांवें तोंडां फोडून घेतल्या बाउन्सर बॉलाचेर ती पळय म्हाका भितरय दुखलां म्हाकाय दुखलां वॉटेवर कांयच ना म्हटलें जाल्यार म्हाकाय दुखलां. आय एम ऑल्सो हर्ट. कसली बंडलां मारता रे दिगंबर हे आतां खंय वता तुमी BJPच्या लिडर्सां मेळपाक वता. वाज येता न्ही एकाच जाग्यार कितलीं वर्सां म्हणून काम करतलो जॉब सॅटिस्फॅक्शन म्हणून कितें तरी आसता काय ना सारकें न्ही हां. Just imagine. महाराष्ट्राचो सद्याचो मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे तो सुरवातीक कोण आसलो जाणा कोण आसलो तो सुरवातीक रिक्षा ड्रायव्हर. आतां आमच्या देशान एक रिक्षा ड्रायव्हर मुख्यमंत्री जावं शकता ही व्हडा तोखणायेची गजाल. हेच नेमके निलेश काब्रालान सारकें अंडरस्टँड केलां आनी आतां तोय फुडाराचो मुख्यमंत्री जावपाचे तयारेक लागल्या कसो असो Just imagine.
बघतोय रिक्षावाला वाट माझी बघतोय रिक्षावाला कामावर जायला उशीर जायला बघतोय रिक्षावाला वाट माझी बघतोय निलेश काब्रालवाला कायदे मंत्रीवाला बघतोय रस्ते करनेवाला जेट बॅचर मशीनवाला वाट माझी निलेश काब्रालवाला धाड. सर रिक्षा लागली फाटल्यान सॉलिड डॅमेज झाला पात्राव येवच्या पयलीं हांगासून बेगीन पळ काड. Just imagine. गोंयचो DGP सिंग ओमवीर सिंग हाणें एक सर्कुलर काडला तो तुमी सगळ्यांनी पळयला आसतलो ट्रॅफिकाचेर आमचे ट्रॅफिक पुलीस बीन. सर्कुलर म्हणटा की ट्रॅफिक वायोलेशन दिसता जाल्यारूच ट्रॅफिक पुलिसांनी गाडी आडोवपाची लोकांची ना मेळटा ती गाडी आडोवपाची ना. आतां अशें जर जालें जाल्यार ऑबियसली गव्हर्मेंटाचो फायन रेवेन्यू कमी जातलोच आनी काही लोकांचो रिफायन रेवेन्यू कमी जावपाची शक्यता आसा. ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर ही ऑर्डर वाचून आतां सारको बेरावला पण स्टील मोविन गुदिनो ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर ही स्पोक टू अस and how firm he is on his previous practices. Of course, maintaining composure, Momin Bab spoke to us. Just imagine. Momin Bab, he traffic fines, transport minister आणि percentage अशी कितें अफवा लोकां मदीं आहा. लोकांनी असो अफवा घातली की 28% हांव 18% मागता म्हूण. एक्चुली ते 30% आसता न्ही नॉर्मली म्हणजे अफवा आसा की 18% म्हणून पण कोणी मागतलो जाल्यार 30% मागतलो न्ही 18% कित्याक मागतलो मोविन बाब. हांवें केन्ना मागूं ना की तुवें मागला अशें म्हणिना तुका येता डायरेक्ट न्ही. आतां हो DGP आमचो आसा पळय तेणें जो सर्कुलर काडला पळय ट्रॅफीक फायन्स म्हणजे हो इम्प्लिमेंट जावपाक जाय. इम्प्लिमेंट करपाकूच जाय. मागीर तुमी बेजार कित्याक आहा वॉट इज द इशू. इश्यू आहा एकूच. इशू इज हाव वी वील अचीव द मंथली टार्गेट. आतां सद्या दॅट इज द प्रॅक्टीस बीइंग फॉलोड. तुमचे मंथली टार्गेट जायना जाल्यार मागीर बाबडे ते ट्रॅफीक पुलीस तरी कितें करतले न्ही. कितें तरी दुसरीच वेवस्था करतले म्हूण म्हाका खात्री आसा आनी करपाकूच जाय. म्हयन्याचो रिपोर्ट सोड हफ्ते ते इजिली पावता. सर्कुलर और नो सर्कुलर भाई ने बोला टारगेट होना मांगता है मंथली तो होना ही मांगता है. कलेक्शन इज अ नॅचरल कॉन्सिक्वेन्स. हाय कलेक्शन इज अ नॅचरल कॉन्सिक्वेन्स. नाल्यार अदरवायज फेस कॉन्सिक्वेन्सीस ट्रान्सफर सस्पेन्शन दीस ट्रॅफिक रुल्स एंड ऑल म्हणजे can we apply in Goa? Is it possible to apply in Goa? State like Goa, it is very difficult. That is only I am saying. 17 lakhs population, 24 lakhs vehicles. आणि तितून ते रस्ते ते आनी पिड्डे आले आनी हे होण्यान होणे पडल्या. म्हाका आनी पयर एक होणो मेळ्ळो 2002 सालांतलो. Just imagine. आपल्या सुटये दिसा म्हणजे आयतारा दिसा कामाक येवचो पडत जाल्यार कोणाची तकली भिरकावतलीच न्ही. मागीर तो स्पिकर रमेश तवडकर आसना अरे ताका आयतारचो सुटये दिसा आपयलो मरे कामाक ते बी काणकोणच्यान कितें रे अशें करतात. Just imagine. सर एसेंब्लीन संडेचे अशें कितें फाल्यां तयारी न्ही. सर सोमारचें काम आयतारा करपाचें कारण खबर ना म्हाका न्ही. हांव फाल्यां तयारी करता. सर फूल वीक कितें करताले तुमी आयतारचें काम करचें पडटालें. टॅली करपाक आयला ₹1.67 कमी मेळटा. पासबूक अपडेट आनी हेर कामां आसात. Just imagine. तवडकरान खूब थंडपणान घेतलें पण ह्या फावटीचो नवो एम्प्लॉई राजेश फळदेसाय जेका आयतारचें काम करचें पडलें येवन ते बी लेट मेरेन उरलो आयतारा काम. शी ताणें तर गदर केलो सामको आनी ओवर टायमीच दिवंक ना म्हणटा तो. Just imagine. लेट शे तुमी. अरे काय ना लेट जालो म्हणजे सकाळच्यान पळय हांव ते फायली रेडी करता मरे एक्सेल शिटान सगळे फीड केले सगळे हांवें डेटा रेडी केला आनी सकाळच्यान लागला 8 येयला पळय आतां भायर सरता पळय आनी जालें कितें सगळें रेडी केलें मरे ऑलमोस्ट 300 पानी फायली रेडी केल्यो आनी सेव करच्या टायमार कंप्युटर क्रॅश जालो मरे. इरार जाली तकली सारकी.
सर कितें तुमकां मुद्दम जबरदस्ती नाही बाबा, अरे आमचे मनीस ते फुरियोच झाले म्हणे अरे अरे आमच्या गाडयेन फुल आहा न्हू गाडी आमच्या बरोबर आणि तुम्ही हात लाव नका मी तुमका काय ना रे Just imagine. सध्या असेंब्ली सेशन चालू हा आणि एक गजाल आमी नोट केल्या ती म्हणजे नवे आमदार लायक विरेश, डॉक्टर शेटये, व्हॅन्झी, युरी, कार्लोस, संकल्प बरे उलयतात आणि आपले विशय बऱ्या तरेन मांडटात पळयला मी. पण विजय सरदेसाय हॅज रियली सरप्रायज्ड हर मोर दीस टायम. विजय सिंगल हँडेडली सरकाराचेर जी चढाई मारता पळय ती असेंब्लीन ती पळोवन हांव म्हणटा विजय सरदेसाय इज वन मॅन ऑपोजिशन अशें म्हणूं येता. विजयान जाय ते विशय काडले असेंब्लीन, पण जेन्ना विजयान असेंब्लीन हो विशय काडलो तेन्ना अक्षरशः म्हाका मरे अशें रडपाक येयलें. खुशी के आसूं रे, ऑफकोर्स खुशी के आसूं. Just imagine. सोरो कमी विकूंक लागला ह्या दिसांनी गोंयांत. कोण जो घेवपी आहा ताका कळटलें. शिवाश्रीगल बाटली गोंयांत पडटात 3200 रुपया, दिल्ली पडटात 2150 रुपया. जॉनी वॉकर रेड लेबल गोंयां पडटा 1750, दिल्ली पडटा 1000 रुपया. कितेंय वस्तू सिंगल मॉल्ट पिवपी जर आसलो जाल्यार ग्लेन फिडिच गोंयां पडटा 5200 रुपया. गोंयां पडटा विजयाक सगळे रेट सारखे ना रेट हांवूय घेवपी घेवप ना एक मिनिट. विजय मारपी कोण मारता तो लिगल मारता. गोंयांत कोणे मारपाक बंदी ना. Just imagine. हो विशय असेंब्लीन काडल्या बद्दल आयच्यान हांव विजय सरदेसाय हाका विजय सरदेसाय म्हणिना तर विजय मल्ल्या म्हणटा. यू आर द लिकर बॅरन ऑफ गोवन असेंब्ली. आणि गोविंद गावडेचो शाहजहान तर कितें उलोवंक जायना बेश्टे. सुदीन म्हणटा तेचा कितें उलयता मरे तो शाहजहान खंयच्यान येलो. Just imagine. की हो ताज महाल जो आसा पळय न्ही तो आज पर्यंत ब्युटिफूल आणि आज पर्यंत एव्हरलास्टिंग कित्याक आसा? कारण शहाजहान ताणेन ते केन्नाच कोटेशन इनवायट केलें ना. तुमी ताजें सगळें शहाजहान बी म्हाका उलोवंक दिलें ताका. हांव शहाजहानाचें उलयना, ताज महालाचें उलयना. 4 कोटी रुपयान जाल्ली कला अकादमी रिपेर करपाक 56 करोड म्हणटा. Just imagine. मित्रांनो, स्पेशल प्रेज फॉर न्यू MLA दिव्या राणे. एका लेडी MLAन फेणयेचो विशय काडलो असेंब्लीन. कितें रे दिव्या मॅम, गोंयच्या तमाम फेणी चाहत्यांच्या वाटेन तुमकां देव बरें करूं. Just imagine. I would like to talk on Feni. Feni is, we can't sell Feni outside our state. आमचे पळय GI टॅग्ड पळय जी कॅज्यू फेणी आसा आमकां तर परमिशन मेळ्ळें टू सेल इट इन अदर स्टेट्स आनी इंटरनॅशनली एज वेल. आमकां तर परमिशन मेळ्ळें थ्रू एक्सायज डिपार्टमेंट टू सेल फेणी इन इंटरनॅशनल मार्केट. कित्याक खूब स्कोप आसा, खूब डिमांड आसा. आमी जेन्ना when I was abroad also recently, आमकां कळटा जेन्ना तुमी गोंयचे सो लकी तुमकां बीच आसा हें आसा. एन्ड दे आस्क अस ऑल्सो तुमचे थंय फेणी मेळटा. सो हांव म्हणलें हय मेळटा. सो पूण आमकां हांगा मेळना म्हणपा लागले. सो आमकां हांगा कित्याक मेळना? वाय डजंट युअर कंट्री एक्सपोर्ट इट? सो हांव म्हणलें आय डोंट नो अबावट इट, आय वील फायंड आउट. Just imagine. आता कशें आमी तर म्हणटा की फेणी नॅशनल लेवल न्ही, इंटरनॅशनल लेवलाक पावपाक जाय. हांव म्हणटा फेणी ऑस्कराक पावपाक जाय, फेणी फिफा मेरेन पावपाक जाय, फेणी डॉल्सी एंड गबाना पॅरीस मेरेन. असो चड जालें असो चड. Just imagine. आतां म्हाका कळना की कॉमेडी हांव करता काय कॉमेडी असेंब्लीन करता रे, कितें तेच कळना. Just imagine. गोटरी म्हळ्यार कितें? पोकळी. हांवें पोसल्या. येस. हाजेर हांवें दिश्टी पडटा. दाखयला फोटो कोणाचो? दुकराचो. कितें रे बाबा? स्पीकर सर, गोटेरीची स्कीम तुमच्या इकॉनॉमिक सर्वेन दाखयला दुकर. Just imagine.
आणि मित्रांनो, याच बरोबर जस्ट इमॅजिनाचो आयचो भाग हांगाच सोंपया. मेळुया फुडल्या आठवड्यान. तो मेरेन काळजी घ्या स्वताची. हां, बरें करून रावा. येता हांव नेक्स्ट वीक. Just imagine.